प्रितीच्यान भुरगीं आहात, भुरग्यांक विचारता. ओके, विचारचें नाका. ओके, समुदाय म्हळ्यार केन्ना आयकलें तुवें? समुदाय, यू हर्ड वॉट इज समुदाय? भुरगीं अशें कोताय. Anybody from this side? Singing people. Burgi, Somudai. You heard at least? But what it is? Simple way. I don't want explanation. Ekutar. What? Huh? Meeting. Okay. Community. Meeting, community. भुरग्यांचे बाबडीनो, with due respect. बाबडीनो हें तांचें मन आनी आयकुंकूच ना. हें तरी आयकलां आनी तेंच्या मनान कितें आहा ते प्रमाणे तेमी सांगलां. मिटींग म्हणजे मेळप, इट्स अ कम्युनिटी म्हणजे मोर देन वन पीपल कमींग टुगेदर. ओके, सिंपल थिंग. तुमी केन्नाय तुमगे शेजाऱ्याक आनी भुरगीं आहाय? तुमगे घरा लागीं आनी भुरगीं आहाय? आनी भुरगीं नाय? आहाय ओ ना? आहाय. तुम तेन बरोबर खेळटाय केन्नाय? ऑल ऑफ यू विल मीट टुगेदर एंड प्ले इन द इवनिंग, मे बी संडेज और सम whenever we get play, no? Okay, that is समुदाय. तुमकां that is समुदाय. प्रितीच्या बाबा फुड्यान दो भुरगीं आहात म्हणटकच मातशें उलोवया म्हणलें तांचे लागीं. नियाळ आयज व्हडलो करपाना आनी ल्हानूय करूंक जायना, पूण देवाचें उतर परगट जालां तातूंतल्यान कितें तरी घेवया. समुदाय समुदाय हो समुदाय म्हूण आयकलां. देवाचें उतर पयलें वाचप जें परगट जालां. इजायास प्रवादी आत्म्यांची खबर करता आनी आत्म्याची, पवित्र आत्म्याची, आत्मो ह्या आत्म्यान भरोवन जायते मागीर बरेपण उलयता. इजायास प्रवादी गिवींग अस, टॉकिंग अबाउट द गुडनस, हें जातलें तें जातलें. आनी जेजू जेन्ना उलयता दुसऱ्या वाचपान जें परगट जालां शुभ वर्तमान, जेजू थंय पवित्र आत्म्यान भरोवन आपल्या बापायशी उलयता. सो बोथ द रिडिंग्स हॅव वन कॉमन थिंग. वॉट इज दॅट? कोण तो? आत्मो, पवित्र आत्मो. समुदाय म्हणल्यार बाबा भयणीनो जायते पावटी आमकां आगोड जाता, घडये आमी समजूंक ना. घडयेक समुदाय घडयेक जेन्ना चलता घडयेक देर आर डिफरंट कॉन्सेप्ट. पूण नियाळ धरून सान फ्रांसीस शावेराक, गोंयच्या सायबाक, आनीक दोळ्या मुखार धरून जेजूक जाणें सान फ्रांसीस शावेरान जाणें जेजूचो पाटलाव केलो. दोगूय समुदायाचे मनीस सान फ्रांसीस शावेर जेजूच्या पावलांनी चल्लो. जेजू समुदायाचो मनीस म्हणटकच सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब म्हणटा थंय समुदायाचें जिवीत तो चल्लो. जाल्यार आयज बाबडींदो विश्वय आमकां हें उलो करता की आमी समुदायेन सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन हो वावर फुडें व्हरुया. इफ यू सी द विशय तुमी जाणात, आख्खे नोयना विशय जाणाय तुमी ना, पूण ह्या दिसांनी यू हॅव नोटीस समथींग. इट स्टार्टेड वीथ पयलें नोवेन उगडास ना. आसो, हांव तरी चोवन येयलां, मातशें तरी चोया म्हळें कितें आहा तें. स्टार्टेड वीथ द समुदाय ऑफ 3. हू आर दोज 3? आतां येता उगडास. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, ती समुदायाचे स्टार्ट केला. देन स्लोली वी आर कमिंग डावन. देन वी वेंट टू द समाज. सिक्वेन्सिंग नका. समाजा वाटेन समुदाय व्हडलो समुदाय, आख्खो संवसार. आमचो संबंद सृश्टी सोबे
द टच बिटवीन मी अँड द सोसायटी म्हणजे द पीपल, मी अँड द नेचर, दॅट बॉन्ड. दॅन स्लोली मागीर सकयल सकयल येयलें. कालच्या दिसाक कितें केलें? कुटुंबीक. वी एंटर्ड इन टू द फॅमिली अँड नाव वी हॅव मूव्ड आउट ऑफ द फॅमिली विच इज समुदाय. तूं तुज्या कुटुंबांतलो फुडल्यान भायर सर, वो तुज्या कुटुंबांतलो कुजनांतल्यान भायर सर, हो तुगे कुटुंबाक तरी हो तुज्या घराक तरी दोनी वाटेन दारां आहात, दोनी वाटेन भायर सर. कोण मेळटले तुका? कोण मेळटले? शेजारी. एक वो दोन कितें जावं मो शेजारी, ती समुदाय. सो विश्व एक घालता आयज आजेर कुटुंबांत न्हू, कुटुंबाचेर काळ जालो. तें लेट अस नॉट मिक्स अप. नाव टुडे द रिफ्लेक्शन इज माय लायफ आउटसायड माय फॅमिली वीथ अदर्स. द स्मॉल ग्रुप 10-5 पीपल फॅमिलीज, ताका म्हणटात समुदाय. आयज बाबा पडिना नको कित्याक जोड लागता तें समुदाय म्हूण तेन्ना सान फ्रांसीस शावेरान मिसांव परगट केलें. जेजू येता आसतना मिसांव घेवन आयलो विथ अ मिशन. बापायचें मिसांव घेवन आयलो. मिसांव म्हणजे उतर व्हडली ती सिंपल वे. ही केम विथ अ पर्पज, समथींग टू बी डन, अँड ही फुलफिल्ड इट. केलें. सान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान जेजूचें मिसांव फुडें व्हेलें. जेजूचे शीस आसले, शीस आनी सान फ्रांसीस शावेराचे लॉक्स घालता आतां गोंयच्या साबायचेर. आयच्या काळार हांवें आनी तुवें हे मिसांव समुदायांत व्हरूंक जाय. आयचो विशय. आय एम ऑल्सो सेंड ओवर हियर फॉर अ पर्पज, अँड एवरीबडी हॅज अ पर्पज विथ वन वर्ड इज अ मिशन. देवाचें राज बांदूंक, देवाचें राज परगटूंक. इट मिशन इज अबाउट किंगडम ऑफ गॉड. तर समुदाय कशें बांदतले हांव बाबा पडिनो? हो नियाळ केलो जाल्यार न्हू ही समुदाय आम घार पावपा न्हय, हें काबार जावपा ना मिस. थोडे इंचाता सिंपल क्वेश्चन. तुमकां मुखार साकर जाय आयज. जस्ट गिवींग एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टँड. समुदाय इज वॉट? आवय समुदायान वचपा जाय ते म्हयन्या एक फावटी. समुदाय इज नॉट मानसे मान. समुदाय इज एवरी डे. तुज्या फुडल्या दारांतल्यान भायर सर, यू आर एंटरींग इन टू समुदाय. तुज्या कुजनांतल्यान भायर सर, कोण आहाय जाल्यार फादर कोण ना, आमी हाटल्यान दोंगर म्हणशाय. तूं कुटुंबांतल्यान तुगे पांयो भायर घालता तेन्ना तूं समुदायांत घालता. समुदायाचे मागीर फुडें गेलो जाल्यार तूं समाजांत, इन द सोसायटी. तुम मुखार आतां रातीको 9 वरांचेर मुखार तुमकां साकर जाय. हाल मुखार तुमकां सकाळीं कितें तरी करूंक सोदताय विथ शिरा न्हू, शिऱ्याचें कितें तरी मॉर्निंग न्हू, शिरा विथ रवा समथींग मॉर्निंग. साकर ना. तुम हूंय वयतली साकर हाडपाक सांगे म्हाका. तूं खंय धाडटा रे मामी, डॅडी? खंय वयतली बाबा पडिनो? I'm just realizing what is Somudai. It is not to take tension. Where you all will go? Huh? Who will tell you? Sangai, begin. तुम गेला के नहीं? You went? Yeah, very good. Very good, बाबा पडिनो. साबाशी. छाट करून बाबा पडिनो आन्सर येतात. We'll go to supermarket. We'll go to one shop. Maybe. I'm not saying other thing is false, huh? कितल्या जाणांक मन येता बाबा 9 वरांचेर हांव शेजरागे देऱ्याक मातलो, बायगो साकर आहा येदी एक कांसभर. आनी बाबा पडिनो हांव म्हणिना. समबडी सेयिंग वन बॉय, मामा सेंड यू, दादा सेंड यू ओवर दे. वेरी गुड. बाबा पडिनो आदी करिनासले. जाणटी आहात उलयाय. आदी तुमकां साकर हो कितें जाय जाल्यार देरा कोणाक पयलीं खंय पावतालीं तुमी? शेजऱ्यागेर पावना आसलीं? पावतालीं. वाय इट स्टॉप टुडे? हू स्टॉप्ड इट? हांव म्हणिना सारकें बंद जालां म्हूण चालू आहा, बट आय एम जस्ट क्वेश्चनिंग. ही समुदाय
This is Somudai of action. खोरण्यांनी दाखोवप आनी मागीर कितें केलें तें मागीर तितूंक घालून मागीर आगो आमी हें केलोलें आयज सकाळीं हें मातशें चाका हें तोंडाक घालें काय बरें. So first thing is, 3 things I will tell. हांव जेजूचें मिसांव जें फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत केलें तें आमच्या समुदायान कशें करूंक जाता बाय एक्शन्स. दीस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन. उदाहरण, शेजऱ्यागेर वचून तूं बसल्यार कितू दिसतालें? आदीं बोलकांव म्हूण आसतलें आनी बोलकांव घडयेक आयज नाय म्हूण बसपा जायना अशें म्हूण ना. बोलकांचेर बाबा बुडीनो आयज खंय येतालीं तेणी बसतालीं आवय आयज चड काम जालें गो भेंडा येयलें गो मागीर उलयतालीं कितें जालें कितें जालें ना शेजारी. Simple question, Baba Budindo. Do we have time to sit to my neighbors at least once a week? 8 दिसांमध्ये हांव बसतलो. अरे घोडीक जाता, घोडीक जायना. तिसरे सुवातेर बाबा बुडिंदो हांव म्हणटलो, समुदाय म्हणटा तुजे तुमी म्हयन्याक एक फावटी मेळटात. बिसायड दीस एक्शन्स, स्पेंडींग टायम, गिवींग टायम फॉर इच अदर, वेळ दिवप, बसप, उलोवप, हें सादें एवरीडे. हें सदांचें सांगता हांव. एकानी दीस ना, हें करपाक एक वेळ ना. देर इज नो टायम एंड देर इज नो कितें म्हणटा तेका टायम डे टू डू दीस. यू हॅव टू डू एवरी डे. मागीर म्हयन्याक एक फावटी एक उलो जातलो. अरे बाबा चल, आमी सगळीं बोलकां बसतालीं तीं ओगडे हिंगा थिंगा आसलोलीं तीं आयज मेळ्या. आयज देवाचें उतर. लेट अस गिव टायम फॉर गॉड once a month at least. Nothing about okay तितून मागीर जायतें आहात, मेळावो आहा, भावपण आहा, हें आहा, बट वर्ड ऑफ गॉड कित्याक फुडें वचोंक देवाचें उतर गरजेचें. अदरवायज जें तुमी एक्शन ओ वर्ड्स वॉट एवर दॅट वील गो ऑफ बंद पडटली. आनी तिसरे सुवातेर बाबडींदो द फोर्थ थिंग, आय थिंक द लास्ट थिंग इज यू कॅन बी पार्ट ऑफ द समुदाय not only by action, kornyani or utrani, even without a word, without a action. Not always. How much you give a smile for your neighbor? तुगे शेजाऱ्याक गुड मॉर्निंग म्हणप, एक हांसो दिवप, दीस सुद्धा. Life is busy. That's why, my dear friends, the world is telling us simple thing. Now see, I make a difference. देवाची उतर म्हणटा, अरे बाबा समुदाय समुदाय समुदाय. देवान आमकां रोचल्यांत एकवडो न्हू. देवान म्हाका रोचलाय एकटो रावंक न्हू, एकटो शॉपाचेर वचूं, एकटो हें करपाक न्हू, दुसऱ्या सांगाताक जियोवपाक, शेजाऱ्या मदें 10 जाणां मदें जियोवपाक आमकां रोचल्यान. पूण संवसार कितें म्हणटलो? 24 hours open. You don't need your neighbor. संवसार पोत्तें शिकयता बाबडींदो. सी द एडवर्टाइजमेंट्स एंड सर्टन थिंग्स, दे आर जस्ट उल्टा. दे विल टेल यू आय एम अवेलेबल फॉर 24 hours. No need of your neighbor. And this and that. There are a lot of things, example. I'm just cutting down because of the time. तर त्याच खातीर बाबा पुड्यांदो आयज पवित्र आत्म्यांक हें बोड मागून उलो करुया. पयले वाचपान इजायास प्रभुतान सांगले ते भाशेन पवित्र आत्म्यांची खबर केल्ली आसात. पवित्र आत्म्यांतल्यान जायतें बरें जालें वो सांगता जातलें म्हूण. आनी जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं उलयलो. आयज मिसाचे भेटेंतल्यान पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया, सो दॅट वी मे रियलायज द लॉट ऑफ समुदाय गुडनस वी हॅव लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स. संवसाराचे शिकवणेक लागून आमी पवित्र आत्म्याक विसरल्यान. आनी पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता तुजे शेजाऱ्याक कर म्हूण घडयेक आमकां मनांक येयना, तें मनांक येयना. जाय तें सांगपा जाता बाबा म्हणटो आयज देवाच्या उतराचेर आनी विशयाचेर. आय एंड अप विथ एनदर एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, फॅक्ट ऑफ लायफ. समज आदीं रोप कित्याचेर धुयताले? रोप सांगता बाबा, हे एग्जाम्पल न्हू, चिंतपाक जाय केन्ना. हाव वी हॅव शिफ्टेड. लायफ हॅज टू गो. वी हॅव टू बी मॉडर्न.
वी हॅव टू मूव एज पर द टायम. बट आमच्या बाबा भयणांक सोडून न्हू, समुदायाक सोडून न्हू. आदी रोप खंय वयताले, लास्ट आदी रोप खंय वयताले, फातराचेर वयताले. म्हणटकूच तो फातर खंय आसतालो, तुज्या आंगणान फाटल्यान, आंगणान म्हणल्यार फुडल्यान आसता, द बॅक सायड, द किचन सायड न्हू. आनी तुमी तरी घरां पळयल्यान जाल्यार कोणाचो फुडलो जाल्यार कोणाचें कुजीन न्हू. योर एंट्रन्स वील बी अदर, समबडी एल्स वील बी अदर सायड किचन, समबडी किचन जाल्यार दुसऱ्याक आनी कोणागे कुजीन आसता. बॅक टू बॅक विलेज लायफ. चिकाली आसतलें तहें. जेन्ना म्हजो रोप धुयता तेन्ना ते आटीन जाकीन येता नुस्तें उजरावपाक, आनी रोप धुयतली बायल विचारता जाकीन आयज कितें नुस्तें पळा. आनी तेच मागीर ती उलयताय, आगो हेंच जालां गो, तुवें आयकलां गो तेंच जालां. सी बाबा ब्रिंदो, दीस वॉज समुदाय, नॉर्मल लायफ ऑफ लिवींग विथ नेबर्स. ते फातरूय गेले, ते पावूय गेले, ते कितें ते पोदेरूय गेले, पावूय गेले. म्हणटे आयज ते फातरूय ना, रोप कोण धुयता कोण खबर ना. वॉट एवर, गोडेक आहात फातर आहात ती आटीन गोडेक जाकीन नुस्तें उजरायता, पूण गोडेक दुरीक एक फातर वयर काडला, जाकीनूय दिसती पोणा, अशें करून म्हाकाय दिसती पोणा. तो प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमकां समुदायीक जिवीत जिवंक आपयल्यान, आनी हे समुदायाक आमी फ्रांसीस शावेराची देख घेवन हे मिसांव जेजूचें आमी फुडें व्हरूंक आमकां उलो करुया. पवित्र आत्म्याचें बोड मागुया हें करूंक. आमेन.